लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान 4:16 ते 30. नाझरेतकारां जेजूक मानून घेनात. तो नाझरेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले संवये प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तकाचो कवळो उसळयतना अशें बरयल्लें आसा ती सुवात ताका मेळ्ळी. सर्वेस्पराचो आत्म म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरीबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराच्या उपकाराचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडलां. आनी पुस्तकाचो कवळो रेवडून आनी तो सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, हें शास्त्र लिखीत आयज तुमच्या कानार पडटांच पाळोवन आयलें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. पूण मागीर तीं म्हणूंक लागलीं, जुजेचो पूत न्हय रे हो. आनी ताणें तांकां जाप दिली, पळय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही म्हणणी दुबावावीन तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, कापेर्नवांत तुवें जायतें केलाय म्हूण आमी आयकलां, तें हांगाय तुज्या खाशा गांवघरा कर. त्या फुडें ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळचो ना. आनीक एक सोद तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने देवान स्वर्ग धांपून दवरलेलो आनी आख्ख्या गांवांत व्हड भूक पडलोली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नोगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय चोरशी देवान एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळार जायतीं कोडकारां आसलीं, पूण सिरियाच्या नामानाक काडून तांतल्या एकल्याकूय देवान नितळ केलो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं एकदम रागार जालीं आनी उठून तांणी ताका नोगरा भायर घालो. तांचें नोगर बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत तीं ताका घेवन गेलीं. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो.